वर्साचो सादो काळ 27वें सातोळें बेरेस्तार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अध्याय 11 वळी 5 ते 13. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इस आसलो म्हूण समजात आनी तो मोदयांनी तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसने दी. म्हजो एक इस वाटेचो पावन सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर तावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खीळ घाली आनी म्हजी भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठूंक दिना जाल्यारूय ताचे करंदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण नुस्तें मागीत जाल्यार तो ताका नुस्त्याचे सुवातेर सोरोप काडून दीत. असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत. आनी तांती मागीत जाल्यार तो ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.